गीत घेऊया पेज 122 I12 खोल खोल खोंड्यान पडला. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. देव बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक. तुकाय देव कृपा दिवं. तुमची मागणी आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसांत ही मागणी आतां भेटयलेली आसात ही मिसां, तर आमी ती तेसां आतां घेवया. Birthday, Thanksgiving and good health for 60th birthday of Anthony Fernandes, Carmelina Fernandes, Elvira Potla, and Father Reggie Brito. Special intention, Biblica D'Souza, Melissa Ferrão, success in exams. Blessings, health and healing for Piedad and Silvino Gracias. Thanksgiving Mass offered by Sinora Ennis. Masses for the souls of Antoinette Alvarez, Perpetua Rodriguez, Sebastian Pereira, souls of the Braganza and Fernandes family, Antonio João and family, Ani Ambrosio S.E. Valadares. Turi sukli magni tesa monandurun, ya misanatami bhaktipuणी वांटो घेवया. पयले स्वातेर आमी तर देवाचेर दृढ विश्वास धरून जेन्ना आमचे संकश्ट कोसळटात त्या उज्यांत आमी चलतना भावार्थान आमी थंयसर पावलां दवरूंक ना जाल्यार देवाचें भक्षण मागया. आनी दुसरें म्हणजे जेजू देवाचो पूत, देवूच आमचे सगळें तो आसा, ताचें उतर आसा, पूण आमी ताचेर तें मनन करून तें आमी आत्मसात करून जिवंक ना, ताका लागून आमी स्वतान जियेना. ही सगळीं पातकां आमची मनांत हाडया आनी देवाचें भक्षण मागया. हांव पातकी सुरपदिदाद देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर पुदिदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा, प्राचित करून पवित्र जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांची काळजां तुज्या उजवाडान बोर. भक्तीन तुजो मोग करूंक तूं आमकां फावो कोत्ताय, तर आमची मागणी दोयेन आयकून घे. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या शासनांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया.
दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी नबुकदनेस्सर पातशायान तांकां म्हणलें, शाद्राक, मेशाक आनी अबेदनेगो, म्हज्या देवाची तुमी चाकरी करिनात आनी हांवें भांगाराची मुर्ती उबारून दवरल्या तिका तुमी बसनात हें खरें. आतां तुतुरेचो, पिल्लुकीचो, विण्याचो, त्रिकोणाचो, किन्नोरेचो, शिंगाचो आवाज आनी सगळे तरेचें संगीत तुमी आयकतल्यात तेन्ना दोनीर पडून हांवें केल्या ते मुर्तीक बसूंक तुमी तयार आसात जाल्यार बरें आसा. पूण तुमी तिका बसनात जाल्यार रोखडें तुमकां एका जोलत्या उज्याच्या आगट्यांत उडयतले. आनी खंयचो देव मागीर म्हज्या हातांतले तुमकां निवारतलो? शाद्राक, मेशाक आनी अबेदनेगो हांणी राजाक असो जबाब दिलो, नबुकदनेस्सरा, हाचे विशीं तुका आमी जबाब दिवपाची गरजूच ना. तूं सांगताय तें घडल्यार आमी चाकरी कोत्ता तो आमचो देव जोलत्या उज्याच्या आगट्यांतले आमकां निवारूंक शकता आनी तुज्याय हातांतले तो आमकां निवारतलो पातशया. पूण अशें घडना जायत जाल्यार पर्यंत जाणा जा पातशया की आमी तुज्या देवांची चाकरी करचे ना आनी तुवें उबारून दवरल्या ते मुर्तीक बसचें ना. हीं उतरां आयकून नबुकदनेस्सर एकदम रागावलो. शाद्राक, मेशाक आनी अबेदनेगो हांकां पळोवन ताचें मोल सारकें बदल्लें. तें आगटें सोदां तापयताले त्याहून 7 फावटीं अदीक ताणें तापोवंक लायलें. आनी आपले फौजेंतल्या कांय जाण गोठ मनशांक आपोवन ताणें तांकां शाद्राक, मेशाक आनी अबेदनेगो हांकां बांदून जोलत्या उज्याच्या आगट्यांत उडोवंक फर्मायलें. पूण तांकां उज्याच्या आगट्यांत उडयल्या उपरांत कांयच जावंक ना म्हूण पळोवन नबुकदनेस्सर थोठाक जालो आनी बेगीन बेगीन उठून आपल्या मंत्र्यांक ताणें म्हणलें, आमी तेगा मनशांक बांदून उज्यांत उडोवंक नासले? तांणी राजाक प्रतिपाल केलो. खरें पातशया, ताणें जबाब दिलो. पूण म्हाका 4 जाण मेकळे दिसतात. ते उज्या मदें भोंवतात आनी तांकां कसलेंच वायट जायना. आनी चवथो म्हटल्यार एक देवाचो पूत कसो दिसता. नबुकदनेस्सरान व्हडल्यान म्हणलें, शाद्राक, मेशाक आनी अबेदनेगो हांच्या देवाक वाखाणणी, कित्याक ताणें आपल्या दुताक पाठयलो आनी आपल्या चाकरांक निवारले. कारण तांणी ताचेर विस्वास ठेवून राजाचो हुकूम मोडलो आनी आपल्या एकल्याच देवा भायर दुसऱ्या खंयच्याच देवाची चाकरी आनी भोजन करचे परस आपल्योच कुडी लासूंक दिल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. मान आनी वडवीक तुका सासणांच्या सासणांक. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणांक. सर्वेस्परा, आमच्या पुर्वजांच्या देवा, आमी तुजी स्तुती करता. मान आनी वडवीक तुका सासणांच्या सासणांक.
तुज्या वैभवी आनी पवित्र नांवाक वोट जावं. मान आनी वडवीक तुका ससनांच्या ससनांक. जबाब. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणांक. तुजे पवित्र मोहिमेच्या मंदिरांत आमी तुजी स्तुती करता. सोगटां वयर मान आनी वैभव तुका ससनांच्या ससनांक. तुज्या राजाच्या सिंहासनार आमी तुजी स्तुती करता. सोगटां वयर मान आनी वैभव तुका ससनांच्या ससनांक. जबाब. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणांक. तूं सोमदिराचो थाव घेताय आनी केरुबी वयर बसलाय. आमी तुजी स्तुती करता. सोगटां वयर मान आनी वैभव तुका ससनांच्या ससनांक. अंतराळाच्या मोलबार आमी तुजी स्तुती करता. सोगटां वयर मान आनी वैभव तुका ससनांच्या ससनांक. जबाब. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणांक. उद्गार. बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात ती सुभागी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जोआवां पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपणाचेर विस्वास दवरलो त्या जुदेवांक म्हणलें, तुमी म्हज्या उतरा पोरमोणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीस जातल्यात आनी तुमकां सोत कळोन येतलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. ताणें ताका म्हणलें, आमी आब्रामाची संसद आनी कोणाचेच गुलाम आमी केन्नाच जावंक नात. तुमी स्वतंत्र जातल्या अशें तूं कसो म्हणटाय तर? जेजून ताका परतीपाळ केलो, हांव तुमकां सत सांगता, पातक कोत्ता तो पातकाचो गुलाम सदांच घरांत उरोना, पूत तो सदांच घरांत आसता. ह्या पासत पूत जो तुमकां स्वतंत्र करीत तो तुमकां खरीच सुटका मेळटली. तुमी आब्रामाची संसद म्हूण हांव जाणो, तरी म्हजीं उतरां तुमचे भितर रिगोनात देखून तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. जें हांवें म्हज्या बापा सोवें देखलां तें हांव सांगतां, आनी जें तुमी तुमच्या बापाचें आयकलां तें तुमी कोत्तात. ताणें तांकां परतीपाळ केलो, आब्राम आमचो बाप. जेजून ताका म्हणलें, तुमी आब्रामाचे पूत जाल्ल्यात जाल्यार जें आब्रामान केलें तें तुमी कोत्तले आसल्यात. पूण देवा कडसून आयकल्लें सोत हांवें तुमकां सांगलां, तरी आसतना तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. आब्रामान अशें करूंक ना. तुमचो बापूय कोत्ता तशेंच तुमी कोत्तात. ताणें ताका म्हणलें, कामचारान आमी जल्माक येवंक ना. आमकां एकलोच बाप आसा, तो देव. जेजून ताका म्हणलें, देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार तुमी म्हजो मोग कोत्तले आसल्याय. कित्याक हांव देवा थावन उपजलां आनी आयलां. म्हजेच खुशेन हांव येवंक ना, पूण म्हाका ताणें म्हाका धाडला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. भयणीन आनी भावांनो, जेजूचें उतर आमी तर पत्करीत जाल्यार आमी खरेपणी स्वतंत्र जातल्या म्हणून आमकां जेजूनच सांगलां. जेजूचें उतर सोत आनी जेजूच जावन आसा सोत. ताका लागून जितली आमी जेजूक जो आमचे सोवें आसा ताका चिटकोन रावता, ताच्या जिवितान आमी जियेता. ताचें उतर आमी जियेतल्या, पाळटल्या आनी दुसऱ्यांकूय तातूंत ओडून घेतल्या. आमी तर ताचें सोवें रावना
जाल्यार आमच्यो कुर्तुबां आपली म्हणजे आमची जातली ताची जावची नात आनी ताका लागून आमी पातकान पडटा जितले पाटी आमी ताचे एकवटान रावना तेन्ना आमी पातकान येता आनी आमची उतरां चाल थोडो गोत म्हूण हितून बरी आसता पूण मागीर सगळें कोसळटा आनी आमचेच वस्तूंक आमी सगळें करूंक लागता तेन्ना कितें जाता आमकां भितरल्यान आबोलार जाता कासावीस जाता हें जालें की ना रोखडेंच असली वस्तू आमी जेजू सवें दवरूंक जाय पूण आयज आमकां जेजून सांगलां हांव इतलो म्हज्या बापायच्या एकवटान आसा की म्हजीं उतरां न्हय ती ताचींच उतरां हांव तुमकां शिकयतां हांव कितें कोत्तां तें म्हजें न्हय तें बापाचें म्हजें सवें घडलेलें जाता म्हणून भावनो इतलो त्योंब जेजून जें आमकां शिकयलां तें हांव तुमचेर एके वतीन थापतां सदांच तुमकां म्हजो शर्मा जालो म्हणटच तुमकां हांव ताच्या एकवटान दवरूंक ताचीच उतरां तुमकां शिकोवन दितां पूण कितल्या जाणांनी तें पत्करलेलें आसा आनी कित्याक म्हणून आमी पत्करिना अशें जाता म्हणटच आमचो भावार्थ तरी शद्रक मेशक आनी अभिज्ञागो भाशेन आसा दृढ विस्वास देवाचेर धरून आमी तर देवाचें उतरां प्रमाणें जियेता जाल्यार कितें जातलें दुसरीं जीं जियेना ती आमकां आपल्या ताब्यांत करूंक सोदतलीं ताचे गुलाम आमी जावंक फावना देवाचें जावंक जाय आनी तांचे तर आमी आयकना जाल्यार ती आमकां मागीर मारहाण कोत्तात पळय ताणें कितें केलें पळय नबुकदनेझरान ते आकटे 7 पाटी आनीक गरम केलें हे भाशेन रागान ती आमचे बरोबर जियेतली आमकां वायट कोत्तली पूण आमी भिवंक फावना आमचो दृढ विस्वास आसत तर ताचो आंस बोडवो आमचे बरोबर चलतलो त्या आकट्यांत आनी आमकां विजय मेळटलो आमी घोडये ते कितें म्हणटात भायलें तर आमचें सगळें जोडोन पर्यंत गेलें आनी आमी खलास जाल्या जाल्यार आमकां परवाना आमचो विस्वास देवाचेर आसा कित्याक देव बाकीचें सगळें पळयतलो असल्या विस्वासान आमी जियोया पाप सेलेस्तीन पयलो 432 वर्सां तो ताचें मरण जालें 22 वर्सां ताचें घडोवन आयलें बॉनिफस पयलो पळय आसलेलो ताच्या जाग्यार ताका हाडलो ताका खूब वस्तू करच्यो पडल्यो 3 वस्तू तर तांणी केल्ल्यो आसा पयलें म्हणजे ताणेंच नेस्टोरियस म्हणटा पळय ताका आज बिशप केल्लो पॅट्रियार्क केल्लो पूण तो कितें म्हणूंक लागलो जेजूची कूड आनी जेजूचें पळय हें आसा जिवीत आसा तें सकयलें वयलें न्हय आनी ताची माय देवाची माय न्हय ती जेजूची माय आमचे सारकी हें सेलेस्तिनान मानूंक ना आनी ही इगोर्जमाची शिकोवण न्हय तो ताणें ताका काडलो थंयसरलो आनी त्या कावन्सिलान आनी एकलो आसलेलो पेलेजियस म्हणून तोय आनी एक आर्च बिशप आसलेलो ताकाय ताणें नाकारलो कित्याक तो कितें म्हणटालो पाद्री तर सांत ना जाल्यार ताणें साक्रामेंत बरेपणी करूंक जायना हें आमचेर अवलंबून ना हांव पातकी पुरान आसलो जाल्यार जेन्ना हांव मीस भेटयता तें हांव न्हय देव म्हजें सगळें भेटयता आनी तें पवित्र जाता तो तें म्हजेर अवलंबून ना हें देवाचेर अवलंबून आसा ताका लागून आमी सगळीं जाणां तेच भाशेन क्रिस्ताची आनी क्रिस्ता सगळें आमचें जिवीत जिवंक जाय नाजाल्यार आमी ताका भोश्टायता तो आमचें सगळें आसा तें आमचें जिवीत ताचे एकवटान आमी सदांच जियोया ताका लागून आमी सदांच सांगता तुमकां आतां तुमकां सांगूंक लागलां कोंत घेयात म्हणून कित्याक अशें धरूंक खूब जाणां करिनात कोंताचेर प्रत्येक मोणी आसा पळय सुस्कार घेयात जेजू 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 म्हणून सगळें भितर हात इतलें ताचेर धरात आनी तो ताचेर आशिर्वाद घालून बरें पळय तें अदीक बरें करून दितलो वायट हात काडून ताच्या जाग्यार आपलें बरेंपण भरून काडटलो तो ताचें बरेंपण आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता हें सगळें ताचें सगळें धरया जशे भशेन एके आणयेंत उदक घातलें म्हणटच आणयेंतलें सगळें उदकान येता ते भशेन आमचीं चिंतनां भावना वयर उफेतात तीं सगळीं
ताचे सगळें आमी भायर काडया आनी जी भितर चिटकोन आसात ती दुसऱ्या सुस्कारान भायर सरोंक लागतली. 5 मिनटांनी एक आळणी आमी साफ कोत्ता ते भाशेन 5 मिनटांनी जेजूच्या नांवान प्रत्येक सुस्कारान हो तर मनोभव आसत जाल्यार आमी सारकी नितळ निर्मळ जातली. ही गॅरंटी हांव तुमकां दितां, कित्याक ही म्हजी उतरां न्हय, जेजूची. आनी जेजूची उतरां सत आनी सत म्हणटच आमकां तो स्वतंत्र करतलो, आमचें भितरलें जिवीत नितळ निर्मळ करतलो. सगळीं जाणां आतां शेवटेन धरया, दोळे बंद करया, प्रत्येक सुस्कारान जेजूच्या एकवटान आमी रावया. ही काय बरी संदी आमकां, इतलो लागशिल्ल्यान देव आमचें सगळें जियेता ताका आमी हाजीर जावया. आनी सुस्कार भायर सोडटना आमचें आपलेपण पळय आसा आनी देंवचारान आमकां आपले वतीन घडोवन हाडलेलें आसा, स्वता प्रमाणे न्हय, तें सगळें जेजूचे वतीन करून ताका आमी तें भेटोवया. तो आमकां स्वतंत्र करतलो ताच्या उमिलीक रोगतान आनी आमचें जिवीत नितळ निर्मळ करून आमकां आपल्या एकवटान दवरतलो. खरें सांदे आमी ताचे जियेतले आनी प्रत्येकान जें ताका एकवटान करूंक जाय तें आमी सो खुशेन करया. शेद्राक, मेशाक, अबेदनेगोन तेन्ना केलें, पूण आतां सगळे सांत बोग करतात त्याच प्रमाणे आमचें जिवीत घडोवन हाडया. सगळीं आमचीं तेसां जेजूक ओपून दिवया आनी भेटवणीच्या गायनान आमचें जिवीत सगळेंच जेजूक समर्पुया. गीत घेवया पेज 39 C26 निर्मल भेट उंड्या सोऱ्याची. म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सर्प दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा हो योज्ञ तुजे मुखार पावूं. तुज्याच नांवाच्या मानाक आमी तो समर्पूंचो म्हूण तुवें ही देणी आमच्या हातांत घातल्याय. ताचे वरवीं आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी मेळूं म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतां युबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुरपोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व कलेन सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आनी मी दोण दितना ओगोणाचें बोळ तूं मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं शासनाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सुर्गेचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक फेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ते आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साश्णीक करोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगोठुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे कालशीतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजें मरण पोरगोट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो लेच्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलिल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडी तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिचे पोती बागयोन जुजे, बागयोन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूच्या मागण्यांत आमी आतां एक जावन सगळीं आमची देसां आमची एकामेकाची आनी सगल्या आमच्या भावा भयणांची आनी ह्या संवसाराक कितें जाय पळय तें आमी देवा कडेन मागया. शांती हाडच्याक, चड करून रशिया आनी युक्रेना मदें आनी आख्ख्या संवसारांत आमच्या कुटुंबांनी देवान शांती हाडची म्हणून आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नोतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दौरमदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या काच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासण्याच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां.
सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शिवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजे सरसेलो खडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 66 D35 परमेश्वर म्हाका चोरयता. मागुया. मोगाळ बापा, तुवें दिल्लो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमच्या पिडेस ओतम्यांक आनी कुडींक भलायकी दी. आमच्या काळजांतलीं सोर खोटेपणां काडून ती निर्मोळ कर आनी आमकां तुज्या आसऱ्या खाल सदां सांबाळ. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं.
आमेन. सर्विसपोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोरपोदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगेलो आनी जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर सदोसन आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता हांव. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा हांव. आमेन. गीत घेवया पेज 138 I 35 जाय तुका देवा देणे.